पहिली गोष्ट म्हणजे हा सगळ्या गोयकारांचे अभिनंदन करता व गोयचा पुरस्कार असा आणि व गोयकारांचा पुरस्कार असा व राष्ट्र समर्पित असा आणि मला अशें दिसता की ह्या घटनेक किंवा या इन्सिडंट्साक हांव असो पळयता की गोयची आमची जी आध्यात्मिक शक्ती जी इतकी वर्सां धापून उरलेली की आयज नरेंद्र मोदी असो, अमित शाह असो किंवा राष्ट्रपती कोविंद जी असो, त्यांनी अध्यात्म हे क्षेत्र जे असो ते गोयचे वयर काढले, त्याचो म्हाका जास्ती आनंद असा. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे अध्यात्म हे क्षेत्र कसल्या पार्टी किंवा कसले धर्म आणि ह्या सगळ्या पुरते म्हणजे त्यांना सगळ्यांक अध्यात्माची आवश्यकता असा. त्यामुळे सगळ्यांनी अध्यात्माचा स्वीकार करचे असे माझे प्रामाणिक मत आसा. आम्ही जे भाजपचे आमदार आणि मुरगावचे आमदार तिच्या स्वागतासाठी आले पहिली फावटी जिंकले, त्यांना तुम्ही किती उपदेश दिला? त्यांना खूप खूप अभिनंदन त्यांचे की ते फर्स्ट टाइम संकल्प असो किंवा दाजी असो हे निवडून येले. म्हणजे पार्टी बाकी सगळी बाजूला दवरपाच्यो, पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे समाजा खातीर काम करपी सगळे त्यांना सगळ्यांक आशीर्वाद आणि त्यांच्यानी खूप समाजा खातीर काम करचे. संकल्प असो, दाजी असो, ह्या परिसरात कसे आमचे गोंयकार व्हडले जातले, कसे तांकां रोजगार मेळटलो, कशें डेव्हलपमेंट ह्या परिसराचे जातले ते तेंचें काम आसूंक जाय. भले ते नवीन आसतले पण विचार तेंचे त्याच पद्दतीचे आयच्या लोकांक जाय तशें आसतले. देव बरें करूं. नमः पार्वती
करता सगळें मेळटलें तूं आज कितें करता सगळें मेळटलें हात ब्लॉक करनाका ताजी पद्मश्री पुरस्कार घेतले आनी आयज स्वामी गोंयान आयले तुमी तेंच्या स्वागता साठी आसले तुमकां कितें म्हणजे उलोवन मार्गदर्शन बी केलें काय तुमी आज सगळ्यात पयलीं तांकां पद्मश्री स्वामी महाराज परमपूज्य स्वामी महाराजान पद्मश्री मेळ्ळी म्हण आज सगळे आमी फूल गोंयकारूच न्ही जाल्यार सगळे आत्म्यातले सोडून आशिल्ले सगळेच आज हॅपी आसा कपूर मुंडेचेर ताणें कितें घडयलां नाजाल्यार गोंयांत कितले चेंजीस हाडल्या अध्यात्माच्या हाजेर ते आमी सगळे जाणा आमी आज सगळे स्वामी महाराजांचे खुबशे म्हणजे हांव तांकां खूब पयलीं पसून हें आसा तांचे परिचय आनी आसा आनी तांचे कार्यूय पळयत आयला आनी असो एक पळयत सगळ्यांक एकठांय घेवन वता अशें परमपूज्य ब्रह्मचानंद स्वामी महाराजाक आज देशभरान तांची आज कामाची वळख घेवन तांकां पद्मश्री दिले म्हणून आमी आज सगळे गोंयकार खूब हॅपी आसा उलयता